पत्रकार परिषदेक आमी सगळ्यांचे स्वागत करता आणि जे पत्रकार परिषदेक बशिल्ले आसा तांच्या वळख करून दिता। ह्या सायडीन आसा आमचो ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे डायरेक्टर निलेश टायगोरकर, तशेंच आमचे ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि एसटी फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर तिजास गांवकर, त्या संन्यास आमचे भारतीय जनता पार्टीचे दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर गांवकर, ह्या संन्यास आमचे उत्तर गोंयचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष ठाकूर मडकेकर, तसेच मोहन गांवकर हे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष। आज आम्ही हांगा पत्रकार परिषद घेता की भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती सेलिब्रेट करपाच्या संदर्भात आमचे भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकार हाणे 2015 पासून की 15 नोव्हेंबर हो दीस जनजाती गौरव दिन म्हणून सेलिब्रेट करपाचो आदेश संपूर्ण भारतभर दिल्लो आसा आणि त्या अनुसार आदिवासी समाज हो स्ट्रेंथन करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान सगळ्या प्रकारचे प्रयत्न भारत सरकार सुरू केल्ले आसा, पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार चालू केल्ले आसा आणि ह्या वर्साक तांची भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती, त्यामुळे भारतभर विविध कार्यक्रम जे आसा सुरू आसा आणि ते करता आसतना की भगवान बिरसा मुंडा हे भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातले एक महान अशें व्यक्तिमत्व। झारखंड राज्यामध्ये ताचो जन्म जालो आणि तांचो जो इतिहास आसा तो जल, जमीन आणि जंगल हे रक्षण करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान खूप मोठे काम तांणी ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात तांणी केल्लें काम आसा, लोकांसमोर येवचें, आज जास्तीच्या तरुणांसमोर येवपाची गरज आसा आणि संपूर्ण देशासमोर येवपाची गरज आसा। तोच विशय धरून की ह्या वर्साची 150वी जयंती खूप मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट करची, ताचो विचाराचो प्रसार जावचो आणि तांचे कामांतल्यान की आजची तरुण पिढी नवीन जनरेशन आसा ते फुडें येवचें अशी अपेक्षा धरली आसा आणि त्याच बरोबर जनजातीचो विकास पर्व अशा प्रकारची सुरवात केल्ली आसा आणि येणाऱ्या विकसीत भारता भितर 1947 पर्यंत भारत देश विकसीत जावचो आणि ताचोच एक भाग ह्या देशांतलो आदिवासी समाज हो विकसीत जावचो, सक्षम जावचो आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ज्यो योजना आसात, जे प्रयत्न भारत सरकार सुरू केले आसा ते देशासमोर येवचे, लोकांसमोर येवचे आणि अन्य कांय गजाली उरल्यो आसात त्यो पूर्ण नियोजनबद्ध अशा विकासान फुडें वचचे। हल्लीच ह्या वर्साक ताणें आदि कर्मयोगी अभियान जे आसा न्ही भारतभर सुरू केल्लें आसा, म्हणजे शेवटच्या मनशापर्यंत, शेवटच्या आदिवासी पर्यंत जो विकास पावपाची गरज आसा, ज्यो योजना आपल्यो आसा त्यो पावपाची गरज आसा अशा म्हणतात आदि कर्म योगी अभियान सुरू केले आसा आणि म्हणून या सगळ्याचा एक भाग म्हणून जो आसा की संपूर्ण भारतभर विविध कार्यक्रम जे आखणी नियोजन चालू आसा। तशेंच आमी गोंयांत जे गोंय सरकारान आदिवासी कल्याण खात्यांतल्यान माध्यमांतल्यान तांची जयंती जे दबाज्यान मनोवप आणि तांचो विचार आनी प्रसार जो आसा न्ही केवळ आदिवासी पुरतोच न्ही, संपूर्ण समाजा मेरेन पावचो हो एक मुखेल धोरण जो आसा न्ही की तेजी आखणी करपाचो आदेश भारत सरकारान दिलो आनी आमी तेजे करता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटल्या वर्साक जे आसा की आमी खूब मोठ्या पद्दतीन जयंती सेलिब्रेट केल्ली आणि लागीं प्रिंट मिडिया, सोशल मिडिया अशा सगळ्या माध्यमांतल्यान की गोयच्या 100% जनतेपर्यंत ताचो विचार पावचो हे आमी प्रयत्न केलो
आणि ह्याही वर्साक आमी तसोच प्रयत्न करतात आणि म्हणून जे जे आमी आखणी केल्ले आसा तो कार्यक्रम जो आसा तो संपूर्ण गोंया समोर येवचो त्याच कोणाच्यान आजचे प्रेस विशय आमी आखणी करता आसतना फाटल्या 31 तारखेच्यान 31 तारखेच्यान कार्यक्रम सुरू केल्लो आसा की काणकोण भागांतल्यान आमी सांस्कृतिक जे कार्यक्रम करून थंयच्यान सुरवात केली आणि त्यानंतर 5 तारीख पर्यंत 1, 2, 3, 4, 5 संपूर्ण गोवा भर जे आसा ज्या ज्या भागांत जी हांगा ट्रायबल बहुमूल्य आसात बाकीच्या लोकां भितर आसा मुखिया संमेलन आमी घेतलें आसा प्रमुख जी संमेलनां आसा की जे प्रमुख लोक आसात की तांचे मेरेन अवेरनेसा खातीर पावचो आणि त्याच दृश्टिकोनातून आमी सुरवात केल्ली काणकोण घेतलें काणकोण सावर्डे केपें कुडचडें परत आज ओल्ड गोवा आसा तिसवाडी आसा अशा तरेची आमी मुखिया संमेलन आमी 5 तारीख पर्यंत आमी घेतले की आणि ह्यो गजाली संपूर्ण गोवा भर म्हणजे तांचें काम आनी तो कार्यक्रमाचें नियोजन करपाच्या दृश्टिकोनातल्यान प्लॅनिंग सुरू केलें आसा त्यानंतर आमी की दुसरो टप्पो म्हणून जो आसा तो आमी की एक संपूर्ण गोंय भरांतले जे आदिवासी समाजातले जे सिनियर स्टेट ज्युनियर स्टेट आणि टेक्निकली म्हणजे PWD आसूं ती KWRD आसूं ती इलेक्ट्रिसिटी आसूं ती टेक्निकल लोक आसा ऑफिसर लोक आसा आणि पुलीस डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे लोक आसा की तांचें एक संमेलन घेवन जें आसा की ह्या 150व्या जयंतीच्या अनुसार की फुडल्या येणाऱ्या काळा भितर फुडल्या 10 वर्सां आमी घेतलेली जातली आज आमी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री सांगतात की गोंय विकसीत 2037 पर्यंत जावपाक जाय आदेश त्यामुळे 2037 पर्यंत आसा आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान आदिवासींचो विकास आमी कशें ते करूं येता तो अशा प्रकारचो नियोजन करता आसतना आदिवासी घटकांतले सगळे ऑफिसर जे आसा ते आरोग्य सेक्टरान आसूं ते दोतोर आसूं बाकी सगळे तांचें एक मोठें संमेलन जें आसा न्ही मडगांव रवींद्र भवनांत जें आसा न्ही ती 6 तारखेक जातलें आणि त्या संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही की फुडें येणाऱ्या साधारणच्या 1-2-3 म्हयन्या भितर आमचो एक रोड मॅप आमी तयार करपाक सोदता की जेणे करून वेगवेगळ्या क्षेत्रां भितर आसा न्ही की ट्रायबल सप्लायन किंवा अन्य केंद्राचे काही युथ आसा त्यो कशे इम्प्लिमेंट करपा येता आणि ताची अंमलबजावणी कशी करपा येता ह्या संदर्भात एक नियोजन करतले ताजे ओवापोक चर्चा करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान संमेलन जें आसा ते 6 तारखेक जातलें ताजे उपरांत 7 पासून जे आसा न्ही आमी 7 पासून 8 पासून 8 तारखे उपरांत की वेगवेगळ्या भगवान बिरसा मुंडा सांस्कृतिक संमेलन आणि या संमेलनामध्ये 1000-2000 लोक उपस्थित आसचे जे प्रमुख लोक म्हणजे जो भगवान बिरसा मुंडाचो विचार आसा तो सकयल्या स्तरापर्यंत कशें पावंक येता आणि त्याच मनांतल्यान साधारणसो 3 ते 4 दरम्यान हो कार्यक्रम सुरू जातलो आणि ताजे उपरांत म्हणजे 2 वरांचो पूर्ण सांस्कृतिक गोंयभराचे वेगवेगळे जे फोक आसात बाकी सगळे जे एक्टिविटी आसात त्यो लोकां पर्यंत पावच्यो आणि त्याच मनांतल्यान जे ताजो उद्देशीत आसा की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार जे आसा ते सकयल्या लोकां पर्यंत पावप आणि त्या उपरांत ह्या संमेलन जे आमी विचार करता संमेलन जातली पयली आमी 8 तारखेक साखळेच्यान सुरू जातलें 8 तारखेक साखळे जातलें 9 तारखेक फोंडा जातलें 10 तारखेक कुडचडें जातलें कुडचडें आनी सांगे म्हणून आसतलें 11 तारखेक केपें जातलें आणि परत 11 तारखेक काणकोण आसतलें आणि 12 तारखेक तिसवाडी आणि 13 तारखेक सावर्डे अशा तरेची संमेलन मोठी संमेलनां आसा न्ही ह्या तालुक्याची आसा जेणे करून जे आसा न्ही की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार आमकां सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक शकता त्यानंतर 13 तारखेर आमी काणकोणांत एक मोठी भव्यशी शोभायात्रा घातली आसा म्हणजे ढोल ताशे आनी संपूर्ण लोक पदयात्रेच्या माध्यमांतल्यान आसा एक सांस्कृतिक झलक जी आसा ती दाखयली वतली तातूंतल्यान सादारणचे 5 ते 6 हजार लोक म्हणजे एक 1.5-2 किलोमीटर चलतले आणि हातूंतल्यान एक मेसेज आमकां भगवान बिरसा मुंडाच्या कामाचो जो विचार आनी प्रसार आसा तो लोकां समोर हाडपाच्या प्रयत्न करता त्या उपरांत आमी जे 7 तारखे साकून परत एक वेगळो कार्यक्रम जो विविध शाळांमध्ये आसा न्ही ज्या शाळांमध्ये म्हणजे
एक साधारणशे आम्ही 100 शाळा म्हणल्याचा ताज्या फुडले वचूंक शकता, कारण एज्युकेशन डिपार्टमेंटाने हाचे संदर्भात तो आदेश ह्या दिसांक करतलो. आणि 10 ते 15 पर्यंत असली विविध शाळांमध्ये की हांगा भगवान बिरसा मुंडाची जयंती 15 तारखेक सेलिब्रेट जावची, आणि जेणे करून त्या म्हणजे ताजे पयलीं ज्यो कांय स्पर्धा आसा, पेंटिंग आसल्यो, निबंध स्पर्धा आसल्यो, वेगवेगळ्यो अशा स्पर्धा आसा त्यो स्पर्धा तांणी घेवच्यो, आणि जेणे करून त्या स्पर्धाच्या माध्यमातून आसली एक वैचारीक प्रोसेस जी आसा ती शाळांनी त्या भुरग्यां मदें पावची ह्या नंद आसा ते कार्यक्रम केल्ले आसा. आमी 15 तारखेर जो समारोहाचो कार्यक्रम आसा तो भव्यदिव्य आमी करपाक सोदता. तातूंतल्यान एक फाटल्या वर्साक जशी आमी बायक रॅली आशिल्ली की ह्याय वर्साक बायक रॅलीचे आमी आयोजन केल्ले आसा. बायक रॅली म्हणटा आसतना म्हणजे बेड्डे पासून बार्देस पासून तिसवाडींतल्यान सादारणशे लागीं 2000 बायकर्स मडगांव येतले व एक रूट आसतलो. तशेंच बिचोली पासून सांखळी पासून फोंडा मार्गे सादारणशे परत एक 2000 ते बायकर्स मडगांव येतले. आणि त्याच बरोबर सावर्डे, सांगें, केपेंतल्यान जे आसा ती जाग्यार परत एक 2000 बायकर्स मडगांव येतले. तशेंच काणकोण, बाळ्ळी, फातर्पा पर्यंत बार्शे पर्यंत जे आसा तातूंत की भव्यशें समारोहाचो कार्यक्रम जातलो की जेणे करून गोवा भर की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार, भगवान बिरसा मुंडाचे आचार आणि त्याच बरोबर फ्रिडम स्ट्रगला खातीर केल्लें जें काम आसा ते लोकां पर्यंत पावचें. आणि त्या उपरांत की येणाऱ्या काळा भितर जे आसा एक अशें भारत सरकार, गोंय सरकार हाज्या मतीन जे आसा की कशा तरेन आमी आदिवासीचो विकास करून येता, कशा तरेन भुमिपुत्रांचो विकास करता. त्यामुळे भगवान बिरसा मुंडाच्या की 100व्या जयंतीच्या निमतान हो आमी संकल्प करता. एक समर्थ, सक्षम असो आदिवासी अशा प्रकारचे आमी घेवता. त्यामुळे संपूर्ण गोंयभरचे आमचे भाव आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले की तांकां सगळ्यांक आव्हान करता तुमी सगळ्यांक आमकां सपोर्ट करचें. तशेंच प्रेस माध्यमांतून बांधव आसा तुमकांय अपील करता हो विशय आसा प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की गोंयच्या 100% लोकां पर्यंत पावतात ही आमची अपेक्षा आसा. ही विनंती तुमी मानून घेतली. 9 तारखेर फोंडा राजू कला मंदिरांत जातलें. त्यानंतर 10 तारखेर कुडचणे रवींद्र भवन जातलें. तशेंच केपेंक ते रवींद्र भवन जावचें ना, ते पाडी जी आसा तो आमच्या शाळेचो ग्रावंड आसा न्ही स्कुलाचो थंय जातलें. तशेंच काणकोण रवींद्र भवन जातलें. आणि तिसवाडी देवरान जातलें. सावर्डे तशेंच आमी म्हणजे कळसय जें आसा तें मंदीर आसा थंय जातलें. अशा तरेन जें आसा ती संमेलनां त्या तरेन जातलीं. आणि मडगांव आज गोंयांत तुमच्या सरकारान TCP ह्या डिपार्टमेंटाचें सर्रास कन्वर्शन आनी हें करून इलिगली जमन्यो विकपाचें काम चालू आसा. आणि ST समाज एक आसा की कायद्यानच आसा न्ही ट्रायबल जमी कलेक्टराच्या परमिशना शिवाय दिवपाक मेळना. मागीर आमी काणकोण मोस्टली जो ट्रायबल समाज आसा न्ही तो काणकोण आसा, केपें आसा, सांगें आसा, सावर्डे आसा ह्या सगळ्या भागात खंयच्याच प्रकारचे अशा प्रकारचे जमनी किल्ल्यो गेल्यो अशा प्रकारचे एक्झाम्पलां ना. आता सर्रास चालू आसा जे TCP डिपार्टमेंटाच्यान कन्वर्शन करता इलिगली तो जनरल लोकांचो विशय. ट्रायबल लोक आसा जे ह्या हेजेरच आपलो आधार निवार आता चिंबल हांगा युनिटी मॉल येता थंय ST लोक रस्त्यार आयले ते बाबतींत तुमचें मत कितें? ST लोक हांगचे दोंगर आनी तळी सांबाळात तो विशय तो विशय रितसर एखाद्या सरकार तो सरकारान निर्णय घेतला की तो ती जमीन कोणाक तरी विकली अशांत बाजूना. ST लोकांचे पोट आसा निर्वाह विशय कसो ती जमीन कोणाची, जमीन कोणें घेतली, कितें केली, हांगा ती जमीन जी आसा कोणाक तरी विकली दिली अशांत बाजूना. पूण ST लोकांक डिमांड. आणि सर लास्ट टाइम जेन्ना बिरसा मुंडा रॅली जाली तेन्ना तुमची टिकाय जाली की बेश्टोच पयसो खंय तरी मोडटा अशें जेन्ना ग्रासरूट लेवलाचेर आमी पर्यंत So one more thing is that generally marketing करता आणि especially we talk about
upcoming assembly elections, तितून मोठे रिजर्वेशनाचे सो हाऊ इम्पॉर्टंट इज दिस तुमचे जेन्ना तुमी तुमचे सगळे लोकांक एकठांय करतले आनी तेन्ना तुमी रिजर्वेशनाचे सगळो विशय रिजर्वेशन विषय आसात ते रिजर्वेशन विशया संदर्भात पळयल्यार भारत सरकारान ह्या विशया संदर्भात मंत्रित्व काळांत विद्यार्थ्यांनी हांगा फटाफट डिसिजन घेतली लोकसभेक पळयलें लोकसभेक आमकां त्या तरेन तिनूय जाले प्रसंग त्या तरे विरोधकांनी कसो आवाज केलो हें आमी सगळ्यांक पळयलें आसा अशा आवाजा भितर सुद्दां तें बील पास जालें बील राष्ट्रपतीन पास केलें लॉ डिपार्टमेंट भेट केलें त्यामुळे आमकांय प्रश्न आसा ताबडतोब त्या विशया संदर्भात येवपाक जाय आज कमिटी येता सेंट्रलाची बिकॉज दे वूड बी मीटिंग सर्टन पीपल अलोंग गोंयान की तुमकां उलोवपाचें आहा एसटी एसी रिजर्वेशन सो तुमच्या सायडीच्यान स्पेशल फ्रॉम दीस हांवें म्हणजे हांवें इलेक्शन कमिशन बाकीचे आसा त्या संदर्भात तांकां आमी मेळटले तात्काळ आज कमिटी येता तांकां मेळटलें स्कुलांनी भाशा स्कुलांनी सुद्दां तो विचार स्कुलांनी सुद्दां भगवान बिरसा मुंडाचो विचार स्कूल लेवलच्या स्कुलांनी पावतो हायर सेकंडरी हाजे पयलें युनिवर्सिटी सुद्दां आसली की भगवान बिरसा मुंडाचे विशयाची चर्चा जाली एज्युकेशन इकॉनॉमी सगळं काडपाक सर माझा साधा प्रश्न असा एसटी जो बिरसा मुंडाचो भगवान बिरसा मुंडाचो विचार आचार सगळ्या समाजामध्ये पावपाक जाय म्हणटा ताचो जो मेन हेतू आशिल्लो जी जंगलां रानां सांबाळपाक तुमी ताका तेजे खातीर कितें आमी काणकोण सांगे केपें बाकी आमी ह्या विशयाचें प्रोटेक्शन आसा न्ही खंय आमी आपले वायलेशन चिमलाच्या लोकांचे बरोबर तुम्ही आसतले जे लोक सगळे रस्त्यार विशया संदर्भात एखाद्या विशय डेव्हलपमेंट आसा तरी सरकारान डिसिजन घेतला सरकारान ती जमीन कोणाक दिली ना म्हणजे सरकारान जर निर्णय घेतला आसत तर की सरकाराची सगळे पडताळणी करून जर डिसिजन घेतले लोकांचे हित प्रोटेक्ट करून घेतले सगळे लोकांचे इलिगली लोकांच्या विरोधात आसा म्हणटा थँक्यू सर लास्ट क्वेश्चन सिन्स ह्या आमच्या एमएससी या तुमच्या एका सभा तुम्ही एका गोविंदाबे आपल्याकडे येईल ऑल्सो मेन वन ऑफ द मेंबर्स कमिटी मेंबर जी कमिटी आसा कमिटी मध्ये सगळे लोक जे स्पीकर आसा विपक्षो आसा आमदार आसा सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.